नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता। घरां खातीर मयेकारांनी खूप त्रास सोंसल्यात म्हूण मयेच्यान म्हजें घर स्किमीची फॉर्मां वांटूंक सुरवात। मुख्यमंत्री म्हणटा ही अशी देशांतली पयलीच स्कीम। झेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर कोर्ट आयकून घेतले रामा काणकोणकाराचे म्हणणे। रामाच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर 15 ऑक्टोबराक सुनावणी। आपाचे आमदार आशिल्ले बाणावले वेळी मतदारसंघात काँग्रेसीक विस्तार करपा शिवाय पर्याय ना। युती जाय मात अशी न्ही, काँग्रेस खासदार विर्यात हेड ऑन। जयपूरच्या 2 टुरिस्टांचो कळंगुटे हॉटेलांत धुमाकूळ। आपूण बिश्नोय गँगाचे म्हूण सांगून पुलिसांकय धमकी। दोगय पुलिसांच्या ताब्यांत। पुलीस म्हणटा असलें कांयच ना, दोगय टायट। – 2022 ते 2024 मजगती सहकार संस्थांची वर्सुकी उलाढाल 23,458 कोटी। 2024-25 वर्साचे ऑडिट सुरू। सरकाराची लोकायुक्त नेमणूक प्रक्रिया सुरू। फुडल्या 6 सप्तकां भितर लोकायुक्ताची नेमणूक करपाची सरकाराची हायकोर्टाक जाप। फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून डायव्हर्जनाचो ट्रायल रन। पर्वरे ट्रॅफिक जॅम। म्हापशा सावन पणजे 2 वरां। प्रवाशांचे हाल। ट्रायल फेल। दुसऱ्या पर्यायाचो सोद। देशांत पयलेच खेपे सरकारी जमनीवेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीररित्या त्या घर धनियाच्या नांवार जातलीं। घरां खातीर मयेकारांनी खूब त्रास काडले म्हूण मया सावन म्हजें घर स्किमीचे अर्ज वांटूंक सुरू केल्यात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयला। देशांत पयलेच खेपे सरकारी जमनी वयलीं घरां घर धनियांच्या नांवार जातलीं। गोंय सरकाराक लोकांची जतनाय। घरां खातीर मयेकारांनी खूब त्रास काडले देखून मये मतदारसंघांतल्यान म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटप सुरू म्हूण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयलो। म्हजें घर स्किमीचेर जागृताय मोहिमेक मयेच्यान सुरवात। समाजकारण कोणी करूंक ना। लोकांचे घर सारकें करपाचें काम कोणी करूंक ना। लोकांचे घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना। हांगासर लोकांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा सदांच तांची तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा। आमकां तें करपाचें ना। आमकां सामान्य मनशाचें घर हें तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा, जेणे करून सुखा समाधानान तो रावपाक शकतलो। म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या ही तुमच्या खातीर हाडलेली आसा, सामान्य मनशा खातीर हाडलेली आसा आनी तेंच घर ताच्या नांवार करून दिवपाक आमी ही योजना हांगासर राबयता। गव्हर्मेंटाची लँड कोणूच लोकांच्या नांवार करून दिना हें पयलीं खबर आसपाक जाय। म्हणून हांव सांगता विथ मिनिमम कॉस्ट, म्हणजे जर तुमचो हांवें जशें म्हटलां तर तेज्या पयलींची एनक्रोच आसत प्रॉपर्टी। इफ प्रॉपर्टी एनक्रोच इन 1990 किंवा 1980 जाल्यार तर ताका 10 ते 15,000 रुपयांची प्रॉपर्टी मेळटली। 1980ची बीन आसत जाल्यार वासियांच्या वतीन डॉ प्रमोद सावंत आनी तेचे सगळे पुराय मंत्रिमंडळ तशेंच हे सगळे आमचे आमदार गट तेंच्यांनी ह्या बिलाक सपोर्ट केलो आनी हो कायदो जालो आनी कायद्याच्या स्वरुपात आयज आमकां सगळ्यांक हे फॉर्मा वितरीत जाता। पहिलो कार्यक्रम आणि त्यामुळे आजपासून फॉर्माचे डिस्ट्रीब्युशन जातले। हाच्या नंतर बिचोली आसा, त्यानंतर मागीर सांजो थिवी आसा, हळदोदा आसा, म्हापसा आसा। आज ज्या तरेन ते 5 कार्यक्रम उत्तर गोंयांत करतले, फाल्यां दक्षिणेक करतले आनी त्यामुळे संपूर्णपणे लोकां मदीं वचप, लोकांक कळप, लोकांक सांगप त्या कायद्याच्या संदर्भात ऑफिसरांक वेगळे इन्स्ट्रक्शन दिवप आनी ती वेवस्था जी आसा ही वेवस्था त्या माध्यमांतल्यान करप।
झेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर कोर्ट राम काणकोणकाराचे म्हणणे आयकून घेतले. रामाच्या हस्तक्षेप याचिकेचेर 15 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज जातकच रामान केल्ल्या सनसनाटी विधानाक लागून हे सुनावणेक म्हत्व आयलां. आम आदमी पक्षाचे आमदार आशिल्ल्या बाणावले आनी वेळी मतदारसंघांत काँग्रेसीक नेटान विस्तार करपा शिवाय पर्याय ना. आपाची काँग्रेसीचेर टिका संशयास्पद. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यात हेड ऑन. बीजेपीक हरयतले जाल्यार युती म्हत्वाची. विरोधी पक्षांक समजूंक जाय, लोकांकय युती जाय, कॅप्टन उलयला. कारण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की तुमची इलेक्शनाक सगळे जाण एकठांय आयले आनी आम आदमी पार्टी तर अजून सुद्दां ते क्रेडीट क्लेम करता तुमच्या इलेक्शनाचे की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केलें. पण आज तुम्ही सामकी एकमेकाचेर बाण मारतात, फार मारतात, मिसायल मारतात, बॉम्ब मारतात, कितें कितें मारतात. कितें जालें? आता तुम्ही मिसाईल आणि बॉम्ब म्हणल्या पळय, हय. इट इज एक्चुअली वन सायडेड. अजून आमच्या सायडींच्यान कांय फायरिंग जावंक ना. सद्या कितें जाय आशिल्लें तें अलायन्स, लोकांक जाय अलायन्स. लोकसभाच्या टायमार आनी आख्खे भारतान दाखोवन दिलें की येस द इम्पॉर्टन्स एंड द रिजल्ट ऑफ एन अलायन्स एगेन्स्ट द भारतीय जनता पार्टी. कितें जाता, लोकांक अलायन्स जाय. लोकांक जाय बेजिकली बीजेपीक डिफीट करपाक. कितें तें चल्लां पळय, वातावरण इज बॅड इन गोवा. गोवा इज बींग डिस्ट्रॉयड. And suddenly he starts attacking the Congress. So it puts more doubts in the mind ki why this is happening. When the national convener came, attacked the Congress party. Rather, I would say they attacked only the Congress president in Goa. That is where we became suspicious. In the last about 2 years, slowly we have built up the party. एक क्रुशियल गजाल जी आसा कॅप्टन, ती म्हळ्यार तांचे आतां 2 MLA आसात. एक बाणावले आसा, दुसरो वेळ्ळी आसा. नाव दीज आर टिपिकल. तुमची जर वोटींग पळयलें तुमच्या इलेक्शनाचे, यू गॉट सम ऑफ द हायेस्ट लीड इन दीज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. डू यू कन्सिडर देम काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर आप कॉन्स्टिट्युएन्सीज? सो ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाच्यो फाल्यां, आपाच्यो काय काँग्रेसीच्यो? We are going all out now, Congress. We'll have to go all out. We cannot sit and be sitting ducks म्हणटा पळय ते, शूट करता पळय तशें. If you see Veli, our candidate lost by 169 votes, if I'm not 169, म्हाका दिसता. In the assembly. Assembly. Yeah. And Bhenawli, it was quite a narrow, it was a 3-cornered fight. So, since then, म्हाका दिसता a lot of things have changed. You know, we have structured ourselves, whether Bhenawli, Veli, so आमचो पळय जो candidate आशिल्लो, he is the district president. So, I think so we have to now take a hard call. Are you saying that आयच्या घडयेक बाणावली आणि वेळ्ळी काँग्रेस असेंब्ली इलेक्शन जिखपा शकता? म्हाका दिसता हय. एज पर बूथ वायज तर आमी पळयत जाल्यार. And we can't take it for granted. We'll have to go all out now. जयपूरच्या 2 टुरिस्टांचो कळंगुटे एका हॉटेलांत धुमाकूळ. पुलीस ताब्यांत घेवन कायले कडेन आमी बिश्नोय गँगाचे हात लायल्यार मारक पडटलें म्हणून पुलिसांकूच धमकी. दोगूय पुलिसांच्या ताब्यांत. पुलिसांनी उजरावन पळयले, तसलें खंय कांयच ना, दोगूय टायट. कळंगुटे जयपूरच्या दोगा पर्यटकांनी एका हॉटेलांत बरोच बोळ घालो. कागाळ जातकूच पुलीस तांकां व्हरपाक आयले. दोगूय बरेच टायट आशिल्ले. पुलीस तांकां घेवन पुलीस स्टेशनार वतना गाडयेर पुलिसांचेरूच हल्लो केलो. आपूण बिश्नोई गँगाचे वांगडी म्हूण उलयताले. कोणूच खंय काय करूं शकना. एकामेकांक मारला ते, एकामेकांक मारून रगत काढलं. पुलिसांक हात घातला. उलटो बस, उलटो बस, उलटो बस, उलटो बस, पडतो बस, पडतो बस. हात पेंट करता तुम्ही बसा. भाई किने जाले नेमके किने जाले मारले पुलिसांक? कंप्लेंट आसली, तेका हांवें पुलीस हाडटाले. तेजेर फाटल्यान मस्ती करपाक स्टार्ट केलें. ड्रायव्हराक फाटल्यान कॉलरीक हात घातला आणि मारले पुलिसांक मारले. मारूंक येता व्हरपाक दिना.
तो एक माणूस ड्रंक होता, त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो. तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला. इवन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला. तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात, पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का? कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील. आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की मी बिश्नोई गँगचा आहे, राजस्थान वगैरे, तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही, पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल. कलंगूट पुलिसांनी पुलीस स्टेशनान येल्ले आसा आनी कलंगूट जे PI आसा ते आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतात. हे कोण, ते खंयच्या गँगान आसा काय, आनी ते आसा जाल्यार हांगा कित्याक येयल्या, कितें मोटीव बी आसा असो जे हे आसा स्थानीक आहा तेंच्या मनान प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. 2022 ते 24 मजगती सहकार संस्थांची वर्सुकी उलाढाल 23,458 कोटी. 24-25 वर्साचें ऑडिट चल्लां. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगती राष्ट्रीय सहकार सप्ताह मनयतले. ते निमतान राज्यांत सहकार मळार पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपा विशीं त्रिभुवन विद्यापीठा बरोबर कबलात करतले. गोयच्या सहकार क्षेत्रात उदरगत जाता 2022 ते 24 मजगती सहकार संस्थांनी वर्सुकी उलाढाल 23,458 कोटी. 2024-25 ऑडिट सुरू आसा म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. जवळजवळ 1,000 सोसायटीज सामके एक्टीव आसात. तातूंत भितर डेरी सोसायटीज, टॅक्स सोसायटीज, नंतर मागीर क्रेडीट बँक्स. हे मोना गोंयांत एरियेच्या मानान खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्यो क्रेडीट बँक्स वापरली. तर हर एक गांवांत हर एक शहरांत पसरलेले आसा. तर हे सगळ्यांच मार्फत आनी आतांच साखळे घेतली तो म्हणल्यार 2022 आनी 23 हातूंत भितर आमकां 9,900 कोटीचो टर्नओवर वर्सा 9,923 कोटी हो टर्नओवर जाल्लो आसा. म्हणजेच हे पयशे त्या संस्थे मार्फत खरेच्या निमित्तान लोनाच्या निमित्तान ते लोकां कडेन वतात. त्याच प्रमाणे 2013 आनी 23 तो 23 आनी 24 जो टर्नओवर जाल्लो आसा हे सगळे संस्थांचो तो जवळजवळ 13,523 कोटी. म्हणजे एक वर्साक आमचो जवळ 4,000 कोटीची वाड दाखयता. म्हणजे माहिती आसता प्रत्येक स्टेटीन भितर एक चॅप्टर जाता विच विल ओनली एक्झिक्यूट अँड डेलिव्हर ओनली ट्रेनिंग पार्ट. आणि ही ट्रेनिंग जी आसता ती एखादी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 months, एखादी डिप्लोमा ऑफ 2 years, अदर डिप्लोमा ऑफ 3 years, आणि एखादी डिग्री कॉर्पोरेशना भितरली डिग्री. जसे काही भुरगे BCom घेतात, तसे काही भुरगे मागीर इवन युनिव्हर्सिटी आसता त्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेशनांतली डिग्री घेवंक शकतात. त्रिभुवन सरकारी युनिव्हर्सिटी हातूंत एखादो चॅप्टर गोंयांत हांचो सुरू जाता. ह्या संदर्भात आमी जिपाडाक उलयतात. म्हणजे नवीन नवीन संस्था करचे पेक्षा जिपाड जी आमचे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा ताजे कडेन टायप करपाचें आनी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिभुवन युनिव्हर्सिटी हातूंत हे टायम काम करपाचें. 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगती खंय राष्ट्रीय सहकार सप्ताह साजरो करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान लोकायुक्त नेमणूक प्रक्रिया सुरू केल्या. फुडल्या 6 सप्तकां भितर लोकायुक्ताची नेमणूक जातली. सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सरकाराच्या आश्वासना उपरांत हायकोर्टान TMCचो फुडारी ट्राजन डिमेलोन घाल्ली याचिका निकालांत काडली. Goa government has submitted before the High Court that the process to appoint a Lokayukta for the state is going on and it is hopeful that within 6 weeks appointment will be done. Noting the statement of Goa government, the High Court has disposed of the petition filed by politician Trajan Dimelo. The post of Lokayukta for the state of Goa is vacant since December 2024. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते.
बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. वर्सा प्रमाण कोलवाचें फामाद. कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मेर्सेस चर्चींत इन्फंट जिजसाचें फेस्त जाता. जेजूचें फामाद फेस्त मनोवपी कोलवाची खंय एकच चर्च. जेजूची मूर्त देवन लोक उमो घेवन आशिर्वाद घेतात. आयज आमचे कोलवेचे फिगोचेन वर्सावळीचें फामाद. आमचे फिगोचेन व्हडलो दोगाचो सगळ्या कोलवेकारांक तशेंच आमच्या गोंयच्या बाबा भयणांक हांव काळजांतल्यान खुशाल करीत फामां उडयतां. मिनी जेजूचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी करून आमच्या गोंयचेर हांव मानतां. आयज जो फामाचो दिसाक जो विशेश जो थीम आशिल्लो तो जावन आहा हेयात उमाव घेयात. मोगान भावार्थान आनी बरवसान जिवया, वीच मिन्स मोगान म्हणजे लव, होप एंड ट्रस्ट हेजेर आमी हें जिवीत आमगे भेटोवपा जाय. मिनीन जेजूक जेन्ना उमोग घेवपा येता म्हाका दिसता आमगेलें जिवीत मोगान भावार्थान आनी बरवसान भेटोवपाचें हें जिवीत आज उलो मारता. तेच भाशेन सवस्काय सगळें आमचे मदें आसपाक जाता. ह्या खुशालकाये दिसाक हीच मेसेज घेवन आमी मुखार वचपा जाय आनी एज अ कम्युनिटी आमी मोगान भावार्थान आनी बरवसान जिवपाची ही मेसेज आमी फुडयो घेवया. सगळे कुणेकार बाबू गोंयच्या लोकांक गोंयचे बाय कुणेकार भाव आहाय जेन्ना सगळ्यांक हॅपी फार्म म्हणून जेजून सगळ्यांचेर एक घराचेर बेसांव घालचें. सगळ्या म्हज्या कोलवाच्या फिरगोजकारांक हॅपी फार्मा मागता. आमचे मिनीन जेजून सगळ्यांक बरी भलायकी, तेच भाशेन सगळ्या गोराब्यांचेर भरपूर बेसांवान भरचें. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून डायव्हर्जन करपाच्या प्लानाची ट्रायल फेल. सोमारा सकाळी 10 ते 2 1 मजगतीं ट्रायल रन जालो. पुराय पर्वरे ट्रॅफिक जॅम, चौगाम रोड, कोकेरो जंक्शन ब्लॉक. म्हापशां सावन पणजे येवंक 1.5 ते 2 वरां यो वच करपी विटले. पुलीस दुसरो पर्याय सोदतात. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्वरे सुकूर जंक्शन ते मोल्दी गोवा मेरेनचो रस्तो पुराय बंद जालो. सोमारा सकाळी 10 सावन ट्रायल रन सुरू जालो. पणजे येवपी लोकांक सुकूर जंक्शनाच्यान उजव्यान सरून वाया कदंब डेपो, गोवा बोर्ड, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या कडेन येवचे पडले. थंयच्यान पणजे. तेवटेन कळंगूटच्यान चौगम रोडा वरवीं पणजे येवपी लोकांक 1.5 ते 2 वरां ट्राफिकांत रावचे पडले. आतां सर हांगाच्यान येयला आमच्या चौगम रोडा कडल्यान कमीत कमी 1.5 वर जालें. हांव कोणाची गाडी दिवपाक आयल्लो, हांव मेकॅनीक. गाडी दिवपाक येवपाक 1.5 वर लागले. आतां तो परत म्हाका हांगा पोस्टल वच हेचे सायडीच्यान आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान परत येवपाक आनीक अर्दे वर पायज वयतले. आमकांय परत काम आसा, भुरग्यांक हाडूंक वचूंक जाय स्कुलाक, भुरग्यां येवपाची आसतली. आतां आमी अजून आमचें सामान घरा पावोंक ना. ऑलमोस्ट 1 hour. खंयसून आयलो? फ्रॉम कलंगूट टील हियर. फ्रॉम कलंगूट टील हियर. तुम्ही खंयसून आयले आतां? म्हापशेच्यान. आतां तुमकां कितले गाडयेन घेतली? 2 वरां जाली. 2 वरां जाली अजून. मुळे कशी चलता? अरे कितें चललें आमकांय खबर ना. चौगम रोडाकूच 2 वरां लागली. हांगा पोलीस हेंच्यांनी सायडीक जे लोकांनी पार्क केला गाडयो ते काडपाक शकूंक ना. त्यो गाडयो तश्योच आसा आनी तेका लागून तो जॅम आनी वाडला. आनी अशी परिस्थिती आसा की 2 व्हिलर जे आसा ते आतां फुटपाथी वयल्यान आपल्यो 2 व्हिलरी व्हरता, कित्याक तांकां वाट ना. मजगती दनपारां ट्रायल रना उपरांत परत बॅरिकेड काडून मोल्दी गोवा कडचो रस्तो उक्तो केलो. ते उपरांत ट्रॅफिक फ्लो स्मूथ. आराडींतल्यान आमचो रूट आसलो फ्रॉम सुकूर चर्च टू कदंबा डेपो टू रासोळी पॅड आमचो चॉपस्टीक आनी मागीर तुजो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काडून एक्झीट. आनी दुसरो आसलो तो ओ कोकेरो बंद. फ्रॉम पेंजीम टू म्हापसा वयतलो जाल्यार फ्रॉम ओ कोकेरो यू हॅव टू टेक चौगम रोड, देन फ्रीडम ट्री, सांगोळडा जंक्शन, एक्झीट टू द म्हापसा. So we have done it from 10 to 1 o'clock.
सो तितून भितर आराडी दॅट रूट वॉज व्हेरी क्लियर. आराडी दीस जंक्शन वॉज व्हेरी क्लियर. फक्त आमकां एक बॉटल नेक पॉयंट मेळटा तितून रो गलतिरो जंक्शन आनी चॉपस्टीक. सो तेका लागून ट्राफीक जाम जालो ऑन चोगम रोड. सो वी आर सर्चिंग अल्टरनेट ऑप्शन फॉर दॅट. बट ट्राफीक मातसो खूब स्लो जालो बिकॉज ऑफ दॅट. फॉर 3 hours दीस 10 to 1 o'clock आमचो आसलो पळय ट्राफीक सारकोच आमचो स्लो जालो ऑन चोगम रोड. खंय पर्यंत पावयलो सर ट्राफीक? ट्राफीक फाटल्यान आमचो फ्रीडम ट्रीच्या सकयल पावलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी संघटनेन युनिव्हर्सिटीचे कुलपती राज्यपाल अशोक गजपती राजूक मेळून विद्यार्थ्यांच्या इश्यूचेर चर्चा केली. हॉस्टेल मेसांतल्या खाणाचो दर्जो, येरादारी अशे कितल्योश्योच गजाली आयल्यो. राज्यपालान कुलगुरू बरोबर बसका घेवन सगळे मुद्दे तडीक लावपाचें उतर दिलां म्हूण युनायटेड युनिव्हर्सिटीचो अध्यक्ष मिडिया कडेन उलयला. आयज सगळे जाण मेळून आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सराक मेळ्ळे आसा. आमची कर्टसी विजीट आसलेली. त्याच बरोबर आमच्या वांगडा आमचे अथर्व पेडणेकर हू इज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स ते हँडल करता. तशेंच आमचो मकरंद भंडारी ग्रुप रिप्रेझेंटेटीव ऑफ गोवा बिजनस स्कूल. आनी आमची ही आयज सरां वांगडा कर्टसी विजीट आशिल्ली. ह्या विजिटा बरोबर आमी आमचो जो इलेक्टेड पॅनल आसा आमी युनायटेड युनिव्हर्सिटीच्या अंडर हे इलेक्शन कंटेस्ट केल्लेले आनी आमी आयज कर्टसी विजिटा खातीर हांगा येयल्लेले आसले. सो ह्या विजिटा बरोबर खुबशे इश्यूज आसा पळय किंवा खुबशे जे भुरग्यांचे दुखणे आसा ते आमी आयज सरा मुखार मांडला. भितुरलो मेजर एक दुखणें म्हणजे की युनिव्हर्सिटीन आमचो विजन आसा की एक स्टुडंट लेड प्लेसमेंट सेल येवपाची गरज आसा. हेजो हेतू कितें की आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो खंय ना खंय अप टू दी मार्क ना. भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाय, जॉब जाय. सो ते कशें कितें करूं शकता हेजो प्रपोजल आमी सरा मुखार मांडला. सेकेंड गजाल आहा ती ट्रान्सपोर्ट. युनिव्हर्सिटीन काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भुरगे येता. थोडे भुरगे येता पळय ते सकाळी 3-4 बसी चेंज करून येता. थोडे येता पळय ते सामके सकाळी फुडें येताना किंवा वयताना बसी पॅक आसता, फूल आसता. थोड्या भुरग्यांक प्रायवेट ज्यो बसी आसात पळय ते घेयना हाफ टिकेटी खातीर. सो हो इश्यू सुद्दां आमी थंयसर मांडलेलो आसा. थर्ड आसा पळय तो कॅम्पसान वायफाय म्हणजे एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर आनी तीच आयज भुरग्यांक अप टू दी मार्क मेळना. सो आयज आमकां दिसता की वायफाय जेका आमी पयशे पे करता पळय तेजी फॅसिलिटी आमकां मेळपाक जाय. फक्त वायफाय कशें मेळटा आमकां लॅपटॉपाक यूज करूंक मेळटा रजिस्टर करून, फोनाक आमकां यूज करूंक मेळना. सो भुरग्यांक खुबशे डिफिकल्टीज जाता. कितें जाता की असायनमेंट करपाचो आसता, IAS आसता, प्रोजेक्ट आसता आनी हेका वायफाय गरज आसा. ही एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर कॉलेजीच्या आनी युनिव्हर्सिटीच्या. सो तो सुद्दां आमी इश्यू मांडलेलो आसा. त्याच पद्दतीन आयज आमी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे रिलेटेड टू कॅन्टीनान हायजीन अप टू दी मार्क ना. सो आमचे बरे तरेन आयकोन घेतले आनी तांच्यांनी आमकां रिप्लाय केलो की आमी VC बरोबर सुद्दां एक उलया आमचे वायस चान्सेलर सरा वांगडा आनी हे जे कितें इश्यूज आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाक तो सांगता की आमी ट्राय करया म्हणून. फॉर्म्युला 4 रेस मुरगांवच्यान रद्द. मात सडा वाठारांत ह्या रेसी खातीर कितलेशेच कडेन रस्ते खणल्यात, उदकाच्यो पायपलायनी फोडल्यात, सिवेज चेंबर फोडल्यात. हें सगळें जाग्यार घालून घेवचें. नगरसेवकांनी पालिकेचे बसकेंत आवाज काडलो. सगळे जाले उपरांत आतां कित्याक तेंच्यांनी जे डॅमेजीस केले, डिस्ट्रक्शन केले, जे मशिनरी यूज करून म्हणजे वॉटर सावनावली जे वॉटर पायपलायन 600 डायाची ते एका पास कडेन घोवला. अजून तेंचे रिपेर जायना. आमकां बोगद्याच्या लोकांक, जेटीकाराच्या लोकांक उदकाक खूब त्रास जाता. तशेंच तेंच्यांनी सेवरेज चेंबर 4-5 सेवरेज चेंबर तेंच्यांनी फोडून उडयला. सो तेंचे सेवरेज वॉटर सगळ्याक फ्लो आहा. आमची मुस्लीम भावाची कब्रस्तानाची जे वॉटर लायन आहा ती मेन बॉटमांतल्यान उखलून काडल्या. ते JEE ऑलरेडी सांगला. प्लस तेंच्या केबला गव्हर्मेंटान लास्ट टेन्युअरान जेन्ना आमचो मिलिंद सर आसलो तेन्ना एक रोड एडिटिव्ह ट्रेंड मारले घालपाक. सो तेंच्यांनी ते सगळे डिस्ट्रक्शन मशिनरी करून सगळे फोडून भरपूर लॉस केला. आतां एक करून गेलो, फाल्यां एक कोण हें करतलो. त्या खातीर आमी एक CO कांयच लेटर केला. तुम्ही पळोवंक शकता CO लेटर केली. हितून सगळे डिटेल आमी मेन्शन केल्या. बाबा जे तुम्ही डिस्ट्रक्शन केला तांकां तुमी रायट करा, बरया तांकां आनी तेंचे कडल्यान कॉस्ट रिकवर करून घ्या. आत्ता कावन्सिलान थोड्यांनी मेमोरेंडम दिला. 5 आनी 6 जो कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी सांगला बाबा खंय तरी काल तो जागो हें जालो कॅन्सल जावन दुसऱ्या जाग्यार घेतले. खरोखरच हांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सराचे धन्यवाद मागता. बाबा तेणी तो एज पर कितें लोकांच्या हिता खातीर केलें. म्हाका जायशेंच जालें आनी खंय तरी ती फोडटाय ना खंय तरी पायपलायन फोडल्या नाल्यार नल्ला फोडला ते रिजिस्ट्रेशन करपाक परत आमी ते तांकां लेटर करतले
आनी ते खंय तरी करून घेतले म्हणून तेजे आयज सॅटिस्फॅक्शन दवरलो आमी 3.5 विथ थंयसरल्या कावन्सिलराक न्यू आतां कन्स्ट्रक्शन जावपाचें आसा तेच्या खातीर म्युनिसिपालिटीची जो जागो आसा FPCL तो टेम्पररी शिफ्टींग आसलें पूण एक्चुअली कितें जालें हो पॉयंट जो आसा तो बीन म्हटल्यार प्रॉपर डिस्कशन जावंक ना आनी कन्फर्मेशनाक येता पूण असो केन्नाच हो आतां व्हडलो इश्यू आसा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जाल्यार कित्याक ती एक जागो म्युनिसिपालिटीचो तेका एक प्रॉपर हे आसता डिस्कशन जावपाक जाय बाबा ते कितले आमकां रेवेन्यू मेळटले ते फूल कावन्सिलाक एक भितर घेवन डिस्कस जावंक जाय आसलो आनी तसो हो पॉयंट डिस्कस जावंक ना आनी डायरेक्ट कन्फर्मेशनाक येयला तेका लागून हांवें हो पॉयंट ऑब्जेक्शन घेतला आनी पॉयंट काडपाक लायला. बाणस्तारी ॲक्सिडेंट प्रकरणात राजकीय खेळ चालला. आपल्याक घुसपावपा खातीर कटक कारस्थानाचें कलम लायलां अमित पालेकाराचो आरोप. मुखेल आरोपींक समन सुद्दां करूं ना. पालेकार मुखार उलयला. आयरनी इज पुलिसान अजून मेन एक्यूज आहा ताका सर्विसूच करूं ना. सो आमकां हांगा आज चार्जशीट दिल्या आनी फुडली डेट दिल्या. वी वील डिसायड फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. बरी व्हडली येदी मोठी चडशी चार्जशीट केल्या आनी भारताच्या इतिहासान पयले फावट हांवें आयकलां की इन एक्सिडेंट केसीन 120B सेक्शन लायिल्लें आसा. एब्सोल्युटली फील की म्हाका आरोपी करूंक जाय म्हणून जी मेन चार्जशीट आसा जे मेन क्रायम आशिल्लो आनी जो that should have been done strongly, it has been diluted in some form or the other. Fact that I am made an accused in a 120B in a criminal case like this, in an accident case like this, obviously make that case weaker. And I think political reason khatir ye kela gela. And it is unfortunate that police also have acted in a manner under pressure from the government. As गोंयांत वेगवेगळे विषय आसा पण पुलीस ते आमकां वेगळो कायदो आनी सरकार पक्षान जे आसा तांकां वेगळो कायदो. रामाच्या केसीन आमी पळयला हांगाय तेंच दिसता. आय थिंक बट आय बिलीव इन जुडिशियल प्रोसेस. वी आर गोइंग टू बी बिफोर द कोर्ट एंड नाव the trial will start in some point of time, so we will take whatever it is. Police action जी main accused आसा ती म्हाका लायल्या, including for committing accident, MV Act, whatever it is. So 120B means हांव सगळ्याक हांव रिस्पॉन्सिबल आसा अशें जाल्या भशेन जाता. मेन एक्यूज अजून कोर्टानूच पावलो ना, ताका समनूच सर्व करूं ना. म्हाका ऑगस्टान केल्लो समन 4 दीस पयलीं सर्व केलें तांणी आनी बाकीच्यांकूय काल पयर अशें सर्व केल्या. सो I don't know where police were sleeping, but probably to delay the trial till elections come अशें तरी खंय तरी कॉन्स्पिरसी चल्ल्या अशें दिसता आमकां डेलिब्रेट. 200 येदो व्हडलो बंच आसा, 500 किलोचो वेट आसता ताका. एक्सिडेंट केसीनी नॉर्मली चार्जशीट्स आर व्हेरी स्मॉल, बट आय डोंट नो वॉट इज द पार्ट ऑफ दिस चार्जशीट. तूं पळोवचें पडटलें कितें आसा आनी कितें ना तें. पण look, see when the entire investigation proceeds on the lines of political vendetta, it is bound to affect the merits of the case. And in this case, charging me, even for the worst case scenario under 120B, this obviously must have affected the case. But एकदा चार्जशीट पळयल्या उपरांत हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी पेपर. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.